फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आम्ही जाणा आसतले आमच्या भारतान जे आसा कालच्यान जे आसा ते रियल ऑनलायन गेम जे आसा ते बंद झालेले आसा. म्हळ्यार कॅश गेम्स जे आसा ताजूर आमी पयशे घालता आनी आमी जुगार खेळटा. अश्यो गेमी ज्यो आसा त्यो बॅन केलेल्यो आसा आमच्या भारत सरकारान. आनी एक बिल पास केलेलें आसा, ऑनलायन गेमिंग रेग्युलेशन बिल. आनी कालच्यान ज्यो आसा सगळे तरेच्यो ऑनलायन गेम्स, कॅश गेम्स जे आसा ते बंद झालेले आसा. जसे की Dream11, ड्रीम फॅन्टसी, माय प्रिमियर लीग्स, ज्यो ऑनलायन रमी चलता अशा सारक्यो ज्यो गजाली आसा त्यो सगळ्यो बॅन जाल्ल्यो आसा. आनी ही जी गजाल आसा सगळ्यांत बरी केल्ली आसा आमच्या सरकारान. आमी पळयतात की कितलेशेच जे युवा आसा ते युवा पिढी आसा ते आमची ह्या ऑनलायन गेमिंगेन बरबाद जाल्ले आसा. अशें आमी कितलेशीच केसी पळयल्ले आसा. कितलेशेच भुरगे जे आसा ते रिणान पडलेले आसा. इवन आमच्या गोंयान पासून ऑनलायन रमी खेळून कितलेशेच भुरग्यांनी रिणां काडलेली आसा. आनी आमी पळयतात ह्या दिसांनी ह्यो ज्यो ऑनलायन गेमींग आसा, फॉर एग्जाम्पल रमी आसा, ह्या रमी कल्चर जावं रमी सर्कल अशे कितलेशेच गेमी आसा ते गेमीच्या नादाक आपले जे पयशे आसा ते वडून बसलेले आसा. आनी ह्यो कंपनीज आसा त्यो पयशाकार जाल्लेल्यो आसात. तुमी चिंतूं शकना ह्यो कंपनीज ज्यो आसा त्यो कितल्यो जोडटा. हेंचो टर्न ओवर आसा तो 30,000 कोटी तो 50,000 कोटी पर्यंत गेलेलो आसा. जे Dream11 सारखी जी कंपनीज आसा त्यांचे, म्हणजे तुम्ही चिंतात. आनी लोक जे आसा ते रिणान पडलेले आसात. ह्याच कारणाक लागून सरकारान आसा ते हो जो कायदो हाडलेलो आसा, हातूर सरकाराक खूब लुकसाण जातले. सुमार ह्या गेमी ऑनलायन गेमींच्यान 20,000 कोटीचो रेव्हेन्यू मेळटलो. पूण ह्यो कंपनी आसा त्यो कितल्योश्योच ज्यो कंपनी आसा त्यो लोकांक लुबाडटल्यो आनी हे ज्यो ऑनलायन आसा ते ऑनलायन गेमींच्या नादान लोक फ्रॉडाक बळी पडटले. त्याच कारणाक लागून हो कायदो हाडलेलो आसा.